म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा काल वास्को एका फंक्शनान जे पयर एका फंक्शनान जे डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स अगेन्स्ट आमचो गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर हाचे अगेन्स्ट केले ताजो पयलीं म्हळ्यार आमी निशेध करता। आमकां कळना की सदांच इलेक्शनाच्या थोड्या म्हयन्या पयलीं असले इन्सिडंट्स कित्याक जाता, भायल्यान लोक येवन असले इन्सिडंट्स असले स्टेटमेंट्स करून गोंयान वाद करून कित्याक येवन वतात। सो पयलीं म्हळ्यार आमी हाजो निशेध करता। सेकंडली आमी डिमांड करता की जे मंत्री आशिल्ले थंय माविन गुदिनो ही इज अ मिनिस्टर आनी तो सदांच फात मारून सेंट झेवियर फिस्टाच्या फेस्ताक तो सदांच मासाक थंय बशिल्लो दिसता आमकां। जेन्ना तो फेस्ताकूय बसता आनी तो असल्या मांचेरूय बसता जेन्ना अशे स्टेटमेंट जाता, वॉट इज द मेसेज ही इज सेंडींग। सो आमी डिमांड करता पयलो म्हळ्यार दॅट मिस्टर माविन गुदिनो इज टू रिजायन फ्रॉम हीज मिनिस्टर्स पोस्ट। ताजी जी जबाबदारी आशिल्ली ही शूड हॅव स्टॉप दॅट स्पीकर फ्रॉम मेकिंग दॅट स्टेटमेंट आनी ताणें थंयच्यान स्टेजी वयल्यान उठून वचूंक जाय आशिल्लो। हीज सायलन्स मिन्स दॅट ही हॅज एन्डोर्स दॅट स्टेटमेंट। तोच न्ही आनीक दोन BJPचे आमदार आशिल्ले संकल्प आमोणकार आनी राजी साळकार, ह्याय आमदारांनी आनी माविन गुदिनोन रिटर्न एपॉलॉजी दिवंक जाय अशें आमी मागता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर डिमांड इज मिस्टर माविन गुदिनो शूड रिजायन एज मिनिस्टर फॉर हीज शेमफूल कंडक्ट एंड हीज हिपोक्रिटिकल बिहेवियर एंड ऑल थ्री ऑफ देम शूड गिव अ रिटर्न एपॉलॉजी टू द पीपल ऑफ गोवा। आज आमी हांगा SP सावथाक मेळपाक आयिल्ले। तुमी जाणा काल ऑलरेडी DGPक आमी एक लेटर ईमेल केलें। आमी तांकां स्टेटस विचारपाक आयिल्ले की तुमी अजून पर्यंत अरेस्ट कित्याक करूंक ना, बिकॉज द क्रायम हॅज टेकन प्लेस, एविडन्स इज देर। तो म्हणूंक लागलो कितें तरी इन्वेस्टिगेशन करपाचें उरलां म्हणून। आमी तांकां सांगलें इन्वेस्टिगेशन करपाची कांयच गरज ना, कित्याक ऑलरेडी सगळे समोर आसा। इनफॅक्ट ज्या संस्थेन हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो तांणी सुद्दां काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एपॉलॉजायज केलें। म्हणजे कितें तरी वायट घडलें दॅट इज प्रुवन न्ही। आनी कसलें इन्वेस्टिगेशन जाय तुमकां? इनफॅक्ट आतां आमकां न्यूज आयला की आनी एक व्हिडिओ आयला की आनी एकट्या मनशान त्याच स्टेजीर त्याच कार्यक्रमान अशेच अपशब्द म्हणिल्ले। सो वी कंडेम दीस एंड वी डिमांड फॉर द अरेस्ट ऑफ बोथ दीस गौतम खट्टर एंड दीस सेकंड पर्सन कॉल्ड आपटे हू हॅव अटर्ड these derogatory remarks against our Goicha side. What about the organizers? Don't you think organizers were well aware about such kind of incident might happen? That is why I am saying, first of all, if these people don't get arrested, that means it is a clear sign कि government, BJP government is protecting them. आणि हो जो कार्यक्रम केल्लो आणि हे जे शब्द थंय म्हणले, that was a strategic plan अशें आमी समजून घेवपाचें। ना जाल्यार तुमी तांकां अरेस्ट कित्याक करिना? यू हॅव टू अरेस्ट देम एंड सेंड अ मेसेज की कोणूच अशें करूंक शकना। सो असो जर प्लॅन आसा ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो जाल्यार आमी गोंयकारांक अपील करता की तुमी हाका बळी पडूं नाकात। वी अपील फॉर काम, वी अपील फॉर पीस। आमी सांगतात की आतां इलेक्शनाचे थोडेच म्हयने उरल्या। ही भारतीय जनता पार्टी जी जाणा 27 परत येवपाची ना, हे असली कसली षडयंत्रां करून गोंयकारां मदीं फूट घालून भावां आनी भावां मदीं झगडी लावन खंय तरी लोकांक वेगळे करून हे खंय तरी इलेक्शनाक ताजेर कितें तरी परिणाम करूंक सोदता। पूण हांव सगळ्या गोंयकारांक मागता, मेन इशू आज हो आसा की आमी सगळे युनायटेड आसा। इतली गोंयभर आंदोलनां चल्ल्या, सबंद गोंयभर लोक एकठांय रावन ह्या सरकाराच्या विरोधान झगडटा आनी होच भंय आयला हो सरकाराक। आनी त्या खातीर आमच्या मदीं फूट घालपाक हे कोणाक हाडटात आनी असले स्टेटमेंट्स घालून आमच्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करता। सो आमी गोंयकारांक सुद्दां अपील करता की तुमी हाका बळी पडूं नाकात। आमी एकठांय रावया आनी ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट झुजत रावया आनी जे तांचे सगळे आमचे जमिनी विकपाचे आनी सगळे जे इश्यूज आसा ते लिपोवपाचे आनी ताजे कडल्यान डायवर्ट करपाचो जो हो षडयंत्र केला ताका आमी बळी पडचे न्ही। आमी एकठांय रावन ह्या सरकाराक भायर मागया। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा है, जे जर सगळ्यांच्यान चड काटेकोरपणे जर पालन करपी जर लोक आनी राज्य आसा जाल्यार ते आसा गोंय आनी गोंयकार। गोंयकारान धर्मा मदीं केन्नाच झगडी जावपाक दिवना। एकमेका आमी सदांच एकमेका मदीं बरेपणान वागतात, आमी भावा भशेन वागतात, भयण भयणी भशेन वागतात आनी गोंयान सदांच बरे भशेन रावत येयला। पूण आपल्या पॉलिटिक्सा खातीर, राजकारणा खातीर अशे तरेची षडयंत्रां रचप
हे जे आतांची रुलींग पार्टी आसा हे तांचें काम आसा हे ते पयलींच्यान करीत ही दीस इज अ हिस्ट्री ऑफ दीस. हे तांचो इतिहास सांगता की पयलींच्यान तेणें हेच केलां आनी आजूय ते तेच करतात. जी सत्ता आपली दवरपा खातीर आज तांचो जो प्रयत्न चल्ला त्या प्रयत्नाचो आमी निशेध करतात. जे वक्तव्य जो स्टेटमेंट त्या स्टेजी वेल्यान त्या दोन वक्त्यांनी एक तर खट्टर आनी दुसरो आपटे हांणी दिलो ताजो आमी निशेध करतात. आनी त्याच बरोबर हांव ह्या ऑर्गनायझराक सांगपाक सोदतां फक्त तुमी एपॉलॉजी दिली म्हणून जावचें ना. इनफॅक्ट यू पीपल शूड हॅव बीन द फर्स्ट वन टू कम अँड कंप्लेन अगेन्स्ट दीस पीपल. तुमी स्वता येवन थंय कंप्लेन करपा. आजूय हांव तुमकां सांगता की तुमकां दिसता तुमच्या स्टेजी वयल्यान जर चुकलें वायट घडलें जाल्यार तुमी सगळ्यान पयलीं आज पुलीस स्टेशनार वचात आनी ह्या दोन वक्तां अगेन्स्ट तुमी आज कंप्लेन दिवपाक जाय. सेम टायम जशें आमचे अध्यक्षान सांगलें जे सरकारांतले भारतीय जनता पार्टींतले 3 MLA आनी तातूंतलो एक मिनिस्टर त्या जाग्यार आशिल्ले तांचें पयलें कर्तव्य आशिल्लें की तांच्यांनी हें आडोवपाक जाय आशिल्लें. जावं जेन्ना जालें तेन्ना स्टॉप करपाक जाय आशिल्लें पूण तें करनासतना आज म्हणल्यार ते ओगी आसात. तांच्या कडल्यान खंयच्याच पद्दतीचो स्टेटमेंट अजून येवना. वॉट डज दीस मीन? इट मिन्स दॅट दे बिलीव इन वॉट वॉज सेड ऑन द स्टेज. म्हणून हांव तुमकां सांगता की जशें अध्यक्षान सांगलें माविन गुदिनोन इमिजिएटली रिजायन करपाक जाय आनी दोगूय आमदारांनी म्हाका रिजायन फक्त मिनिस्ट्रीची न्ही ह्या 3 आमदारांनी आपल्या आमदारकीचें रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. बिकॉज यू पीपल डोंट डिजर्व टू बी अ पब्लीक लोकांचो रिप्रेझेंटेटीव जावपाचो अधिकार तुमकां ना. कित्याक तुमी ज्या लोकांक रिप्रेझेंट करता तातूंत सगळ्या धर्माचे लोक आसात. तातूंत हिंदू आसा, मुस्लीम आसा, क्रिस्तांव आसा, सीख आसा, सगळे आसात. तुमी तांकां सगळ्यांक रिप्रेझेंट करता आनी तेन्ना तातूंतल्या एका धर्माक जेन्ना तुमी अशा तरेचे हें जाता आसतना तुमी अन्याय जाता आसतना तुमी जेन्ना ओगी रावतात तेन्ना तुमी यू डोंट डिजर्व टू बी अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ द पीपल. तुमी तिगायनी आज रिजायन करपाक जाय. आनी हांव जे सनातन धर्माचे जे रक्षक आसा तांकांय सांगपाक सोदता खंयच्याच सनातन धर्मान दुसऱ्या धर्माचो त्वेश करपाक शिकोवना, दुसऱ्या धर्मा बद्दल वायट उलोवपाक शिकोवना. आनी जे लोक जे मनीस तुमच्या स्टेजीर आशिल्ले त्या मनशाची पयली इतिहास तपासा. एखाद्या दुसऱ्या मनशाची बायल फाडोवन व्हरपी लोक पयशाच्या आनी पावराच्या जोराचेर ते मनीस केन्नाच सनातन धर्माचे मनीस आसपाक शकना. म्हणून सनातन धर्माचें नांव पिड्ड्यार करपा खातीर अशे कार्यक्रम करनाकात. तुमी सारके जर सनातन जर फॉलो करतात जाल्यारच तुमी अशें करता, नाजाल्यार तुमी अशें करचें न्ही.